कशें अशें तुमचे म्हणजे जे सामके सेलियंट किंवा स्ट्रॉंग पॉयंट्स खंय आसात ते म्हाका सांगा. म्हणजे होमिओपॅथीचे हय ॲक्च्युली होमिओपॅथी कवर्स एवरीथींग एंड एनीथींग. आणि द बेस्ट स्कोप म्हणटा पळय ते ऑटोइम्यून डिजीजान वी हॅव सीन इट वर्किंग लायक वंडर्स वेर देर इज नो आन्सर इन अदर सिस्टम. लायकवायज बेजीक म्हणटा ते अस्थमा, बरोबर. अस्थमान टू लॉंग टर्म स्टिरॉइड्स घेता, पंप घेता, बट वेन यू टेक होमिओपॅथी यू डोंट हॅव टू टेक ऑल दीस. तुजी नॅचरल रेजिस्टन्स वाडटा, तुजे ब्रिदींग ऑक्सिजन कॅपॅसिटी वाडटा. अदर देन अस्थमा म्हटल्यार यू कॅन से इन स्कीन. Likewise, lot of skin diseases, for example, psoriasis, mannaka, eczema, mannaka, wherein people take long-term treatment, you know, and they don't get better at all. Where there is only suppression. म्हणजे मातशे लायले, ते भितूर गेले, मागीर परत भायर येले. सो असल्या गोष्टींनी होमिओपॅथी रियली वर्क्स वंडर्स. आणि आता न्ही म्हटल्यार आमचे रिसर्च चालू आसता न्ही सगळी कडेन. they are conquering cancer. काय म्हणजे कॅन्सर अर्ली स्टेजीचेर ते इट कॅन क्युअर. आणि लेटर स्टेजीचेर लास्ट स्टेजीचेर इट कॅन बी पॅलिएटिव्ह वेर पर्सन वील बी पेनलेस. लायक तुमी दोतोर म्हणटा की तुमकां खबर आसतलें कॅन्सर केसीसान पेशंट्स दे आर व्हेरी बॅडली इन पेन. तांकां मॉर्फिनाचेर तुका दवरचें पडटा आणि दे आर लायक आस्किंग फॉर डेथ. In these conditions, homeopathy works very well. Wherein the patient ताका काय फील जायना, कांयच पेन जायना, खंयच हें आसना, आनी ही हॅज अ नॅचरल वे ऑफ म्हणटा ते पळय आमी म्हणटा न्ही मातशें लास्ट मोमेंट ताजे बरें वचून पिसफुली वचून. म्हणजे वी डोंट नीड टू सफर इन शॉर्ट. सो इन पॅलिएशन इट हॅज गॉट अ व्हेरी गुड स्कोप इन द डिजीजीस वेर देर इज नो ट्रिटमेंट म्हणटा पळय तशें. where there is only palliation, like last stages of cancer म्हणतात पळय. आणि even in आमचे SLE, that is also another autoimmune disease, it really works like wonders. Best सारखे.